असोच न्हू एक दीस एक पाद्री आपली इगोज बंद करतालो. बंद करूंक तो वेता आसतना ताणें एक तरणाट्याक एक भुरग्याक पळयलो. एक बांकार बसून तो आसलो आनी तेन्ना तो त्या भुरग्या लागीं वचून म्हणटा की हांव आतां इगोज बंद करचो आसा, लॉक मारचो आसा, वेळ जालो, तुका वचोंक पडटलें. त्या भुरग्यान त्या पाद्रीक म्हणलें, फादर म्हज्या लागीं म्हाका खूंयच रावंक स्वात ना, देखून हांव आज चिंततालों इगोजींतूच रावंक. पूण तो पाद्री म्हणूंक लागलो, मातशें समजून घे, आमी हिंगा कोणाकूच दवरूंक जायना, तुका वचोंक पडटलें. पूण तो पाद्री मातशें हें जालो आनी ताका ताच्या ऑफिसांत आपयलो. ताणें पॅरिसाच्या ऑफिसांत आपयलो आनी थंय सावन ताणें एक दोन रेफ्युजी सेंटर आसात थंय ताणें कॉल केलें आनी विचारलें जागो आसा काय म्हूण ह्या तरणाट्याक दिवंक. पूण मागीर ताका जबाब मेळ्ळो की खंयच दोनी स्वतांनी ताका जागो मेळोंक ना. आनी त्या वेळार तो पाद्री ताका म्हणटा, म्हज्यानी तुका कांयच आदार करूंक जायना, तुवें तुजें चोवूंक पडटलें, पळोवंक पडटलें. आनी तो तरणाटो कांय म्हणिनासतना त्या पाद्रीक बाय म्हणून तो गेलो. मागीर पाद्री जेन्ना बसलोलो आपल्या त्याच राती आपल्या दुसऱ्या दिसाचे शर्मा तयार करूंक, मिसाची तयारी करूंक तो बसलोलो तेन्ना ताका ती बायबलांतली न्हू बऱ्या सामारियाकाराची पॅसेज मेळटा आनी तो न्हू चिंतूंक पडटा. हे चिंतून तो की ताका तो एक याज्ञीक जो त्या घायाळ जाल्ल्या मनशाक बरो करनासतना सायडींतल्यान वता, ते भाशेन हीच परिस्थिती जी ह्या तरणाट्या भुरग्या ताच्या जिवितांत आयल्लो ताका आदार करचे खातीर ताणें ते पाद्री भाशेन जालो म्हणून. आनी ताका बरें दूख जाता आनी तो चिंतूंक पडटा आनी देवा लागीं बोगसणें मागता. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां होच उगडास करता. आमी आतां प्राचीत काळांत आसात आनी प्राचीत काळांत आमकां आमचो एक म्हत्वाचो आमकां कार्य करूंक म्हणून सांगलेलें आसा, तें म्हणल्यार दुसऱ्यांक आदाराची पावोवंक. आमचे ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयण्यांक आदार करूंक, तांकां पावोवंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी हें करूंक आयज जेजू आमकां आपयता. आनी जेजू म्हणटा की जेन्ना तो आपल्या शिवासनार बसतलो तो आमची नीट करतलो. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया आमी आमच्या दुसऱ्या भावा भयणाक आदाराची पावल्यात काय, आदाराची जाल्यात काय, होच प्रश्न आमकां करूंक गरजेचो. आमी देवाचें उतर आयकल्यारूच पुरो न्हय, पूण आमकां देव आनीकूय कर म्हणटा, आमच्या कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक आदाराची जावंक. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आमकां देवान तो एक उपदेश दिल्लो आसा, आपल्याचो मोग करता तसोच आपल्या पेल्याचो करचो. देखूनच आयज जेजू म्हणटा की आमची जेन्ना नीट जातली तेन्ना ती नीट फकत आमी कितें वायट केलां ताचीच न्हय, पूण आमची नीट जातली ती कसली, ती जेन्ना आमकां त्या वेळार आमकां त्यो परिस्थिती मेळ्ळ्यो तेन्ना आमच्यांनी बरें करूंक जातालें, तें आमी करूंक ना. तसले त्या वेळाची नीट आमची जातली म्हूण आमकां देव सांगूंक सोदता, जेजू सांगूंक सोदता. मोगाच्या भावान भयणो, हो एक प्राचीत काळ आमकां दिल्लो आसा. देवान एक संदी कशी आमकां दिल्ली आसा, आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी पळोवंक. आमी जायते फावटी आमचें काम करतात, आमकां कितें बरें दिसता तें करतात. आमी आमच्या भाव भयण्यांक आमी कोणाक आमकां कितें बरें दिसता, कोणाकूच बरें दिसता ओके हाका हांव आदार करतलो, पूण आमचे व्हडपणाक लागून आमी करतात न्हू, ताकाच लागून आमी केन्ना असलें करता तेन्ना आज जेजू म्हणटाना जो कोण भाव भयणी आमची संकश्टांत आसात तांकां आदाराची पावोवंक तो आज आमकां उगडास करता. आनी तो म्हणटा की आपूण जेन्ना शिवासनार येतलो तेन्ना हांव अशे भशेन तुमकां नीट करतलो. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारया, पळया आमी असल्या परिस्थितींत पडल्यात काय. आमी
असली परिस्थिती पडना जावच्या पयले सुवातेर आमी देवा लागीं जेजू लागीं वेळ सारूंक गरजेचो आनी ताकाच लागून मागण्याचेरय भर घाल्लेलो आसा. आमी मागण्यान जेजू लागीं वेळ सारून ताचो मोग अनुभवूंक गरजेचो आनी तो मोग आमी आमच्या जिवितांत आपणावून आमी आमच्या कोरोनांतल्यान दुसऱ्यांक आमच्या भाव भयणांक जी कश्टावतात तांकां आमी आदाराचीं मनशां जावंक आयचें वाचप आमकां आपयता. मोगाच्या भाव भयणींनो, असले जायते उदाहरण आमकां घेवंक जातात आनी एक म्हत्वाचें उदाहरण आनी आमच्या जिवितांत लागता तें म्हणल्यार आमी पळोवंक जाता तें म्हणल्यार आमच्या भाग्यवंत मादर तेरेसाची बी. तिचे हें दुसऱ्यांक दुबळ्यांक आदाराची पावोवंक ती मनीस जाली न्हू. तें ताचें कारण म्हणल्यार आयचो शुभ वर्तमान. तुवें म्हाका खावंक दिलें, तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हीं उतरां ताच्या काळजाक लागलीं आनी तिणें दुसऱ्यां मदें दुबळ्यां मदें जेजूक पळयलो. आयज आमकां हें दुसऱ्यांक आमच्या भाव भयणांक जीं कश्ट जाता तांकां आमी पावतलीं जाल्यार आमकां कितें म्हत्वाचें. आमी मोगाच्या भावान भयणींनो, तांचे तोंडाचेर आमी जेजूचें मुखामळ पळोवंक गरजेचें. आमी जेजूकूच आदार करतात अशें म्हणून चिंतून आमी आमच्यो कोरण्यो करूंक जायो. आयज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. आमी दुसऱ्यांक जेजू जावया आनी दुसऱ्यां मदें बी दुसऱ्यां मदें आमी जेजूकूय अनुभवुया. आमचो जेजू कश्टावता. आमी ताका आमच्या आदारांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान बऱ्या कोरण्यांतल्यान ताका आदार करूंक जाय, ताच्या आदाराक पावूंक जाय. हेंच म्हणून म्हज्या भावान भयणो, आयज आमी जेन्ना मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमकां सेवे चाकराची मनशां करूंक, आमचे भाव भयणी जीं कश्टावतात तांकां आमी आदाराची जावंक आनी आमी आमचेच व्हडपणाचें न्हय पूण देवाचें कार्यांत आमी मिसळ जावंक आमकां आयज आपयता. हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतय मागुया.